प्राचीन काळाचे पयले सातोले सोनवार. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 5 वळी 43 ते 48. एकदा जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, तुझ्या पेलाचो मोग करतलोय आनी तुझ्या दुस्मनाचो द्वेष धरतलोय अशें आदी सांगलेले तुमी आयकला. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सूर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेस करता आनी आपलो पावस प्रामाणीक तशें फटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तेरकोरूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावा बंदाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अनभावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशेंच तुमी संपूर्ण जावंक जाय.